Goa regarding the boxing activities that are happening in the state. Boxing is an individual sport आणि ह्या स्पोर्टान म्हाका दिसता लेनी डगामा आमचो पयर जो टोकियो ऑलिंपिक्साक वचून आयला ताजो खुबसो वांटो आसा. हातूंतल्यान जे आमी नवे नवे बॉक्सर तयार केल्ले आसात, कोचिजांचो वांटो आसात वेर दे हॅव बीन ट्रेनिंग आनी दीस हॅज रिजल्टेड इन टू मेडल्स फॉर गोवा. जेन्ना नॅशनल चॅम्पियनशिप्स येता तेन्ना आमी सदांच एकूच खेलो इंडिया म्हण बाकीचे म्हण आमी सगळ्या कडेन आमी सरकारा कडेन एकूच उद्देश घेवन गेल्या की मोर दॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर आज तुमी भर दिवपा जाय इन इंडिविज्युअल डिसिप्लिन्स वेर यू आर एबल टू गेट अ मेडल. जे मेडल विनर आसात तांकां समज सपोर्ट केले, त्या एसोसिएशनान समज सपोर्ट केले जाल्यार गोवा इन टर्म्स ऑफ रँकिंग्स कॅन स्कोर हाय. आतां तें करता आसतना वी नीड टू एन्श्युअर दॅट बॉक्सर्स आर अवेलेबल हू कॉम्पीट विथ ईच अदर आणि दे आर एबल टू शोकेस देअर टॅलंट. वेदर यूथ पॉलिसी आसूं, मार्क्साचें आसूं इज वन स्टोरी, पूण सेकंड इम्पॉर्टंट इज टू मेक अ करियर आउट ऑफ बॉक्सिंग. खूब जाणांनी बॉक्सिंग करून नॅशनल मेडल्स घेवन आज आर्मीन सुद्दां जॉईन जाल्ले आसा. देर आर पीपल हू हॅव बीन शायनींग एज फार एज इवन एशियन चॅम्पियनशिप्स आर कन्सर्न. आज आमची गोंयां येतकर लास्ट 2 वर्सां कोविडच्या मगजमारीन वी आर हॅविंग क्वायट अ स्ट्रेस वेर पीपल ड्यू टू स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स नथींग कूड बी कॅरीड आउट. हें न करूंक जाल्ल्यार खुबश्या कडेन यूथ स्पोर्ट्समॅन बाकीच्यांक वेदर इट इज बॉक्सिंग ऑर अदर डिसिप्लिन्स देर हॅव बीन प्रॉब्लेम्स. आज आमी ऑक्टोबर 7 ते ऑक्टोबर 9 आमी स्टेट चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करून घेता पेड्यां, वीच वील बी फॉर 3 days where this championship will allow in boys and girls to participate in 4 categories: sub-junior, junior, youth आणि elite. हे 4 कॅटेगरीजान आमी जवळ जवळ 150 ते 200 बॉक्सर पार्टिसिपेट जातले इन वेरियस कॅटेगरीज इन वेरियस वेट ग्रुप्स. तातूंतल्यान तांकां आपलो एक टॅलंट दाखोवपाक चान्स मेळटा. कोचिजान जे आपले इतले 2 वर्सां त्रास घेतल्या टू एन्श्युअर दॅट दे कीप ट्रेनिंग, तांचो दाखोवपाक मेळटा वॉट दे हॅव डन अँड एन्श्युअर दॅट एज दे आर मेडल विनर्स दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट टू रिप्रेझेंट द स्टेट एज फार एज नॅशनल आर कन्सर्न. हे समज आमी आज करून घेतलें जाल्यार कमिंग नॅशनल गेम्स जे येवंक शकता काय येवंक शकना ते हांव सद्या उलयना, पूण समज जेन्ना केन्ना येता तेन्ना वी वील बी एबल टू प्राउडली से दॅट वी आर एबल टू गेट मेडल विनर्स एज फार एज बॉक्सिंग इज कन्सर्न फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आतां हें करता आसतना आमी एक आसा स्पॉन्सर्स कॉर्पोरेट्स हूम वी डिपेंड ऑन अँड सेकंड इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन आज पर्यंत जाय तरी म्हाका दिसता लॉट ऑफ एसोसिएशन्स हॅव बीन कंप्लेनिंग अँड वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट ऑर पार्टनर टू इट वेर वी आर सेईंग की आमचे जे कितें इश्यूज आसात ते तुमी सेटल करात म्हणून. शेवटी जेन्ना ग्रांट्स येतात बाकीचे येतात हे समज तुम्ही बॉक्सरांक दिवंक शकना आणि एसोसिएशनाक दिवंक शकना, आयच्या कोविडच्या मगजमारीन इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन अँड टेक सच चॅम्पियनशीप टू अ फर्दर पार्ट ऑर टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल. आज आमी स्टेट चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करता आसतना आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा. व्हडलो ग्रांट न्ही, एक 2-1 लाखाचो ग्रांट मागिल्लो आसा. तर 2 लाखाच्या ग्रांटान 80% सुद्दां तांणी समज दिले जाल्यार म्हाका दिसता चॅम्पियनशीप करपाक we will be able to smoothly carry out this particular championship. सो ह्या पत्रकार माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन विनंती करता की जेन्ना गोवा एमेच्युअर बॉक्सिंग एसोसिएशन इज टेकिंग अ इनिशिएटिव्ह टुवर्ड स्टेट चॅम्पियनशीप टू गिव अ प्लॅटफॉर्म फॉर बडिंग बॉक्सर्स टू कम अप आणि तांकां एक कॉम्पिटेटिव्ह प्लॅटफॉर्म तयार करपाक जे आमी त्रास घेतात ताज्या खातीर मिनिमम जो सपोर्ट आमी आज सरकारा कडेन मागला तांणी ताबडतोब आमकां दिवचो. तातूंतल्यान वी आर एबल टू चॅनलायज दीस एनर्जीज टुवर्ड एन्श्युअरिंग अ सक्सेसफूल स्टेट चॅम्पियनशीप. आय वूड टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू इन्वायट वन अँड ऑल फॉर दीस स्टेट चॅम्पियनशीप. तातूंतल्यान एक बॉक्सिंग म्हणजे खेळ कितें एथीक डिसिप्लीन. बॉक्सिंग म्हणजे फक्त हात मारले म्हणून जायना. You need a very clear strategy. You need to understand the opponent. So there are so many things that comes in one sport, and this is the individual discipline. ताच्या खातीर जी स्टेट चॅम्पियनशीप येतात तातूंत स्टेट चॅम्पियनशिपांतल्यान आमी वी वील ट्राय टू एन्श्युअर दॅट द बेस्ट बॉक्सर्स वीच कम आउट दे वील बी गिवन स्पेशल ट्रेनिंग अँड फॉर देम टू बी मेड रेडी फॉर नॅशनल गेम्स. जातूंतल्यान आमी देशांतल्यान जेन्ना बरे बॉक्सर येता तेन्ना गोंयचे थंय नांव आसचें, गोंयचे थंय मेडल आसचें आनी ते मेडला परतून गोंयच्या लोकांक एक दिसचें की गोंयकार खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर खंय तरी पावला अँड इज ऑल्सो एबल टू मेक अ करियर फॉर हिमसेल्फ.
दीज ऑल दीज बॉक्सस वीच आर कमिंग सगळे सर्वसामान्य घरातले गांवांतले सगळे जाण आयिल्ले आसात ते जांकां सगळे किटा परतून सगळे तांकां हेल्प जाय पडटा. आमी एज अ एसोसिएशन वी कीप ट्रायंग वॉट वी कॅन डू बेस्ट फॉर अवर बॉक्सस. पूण हें सरकारा कडेन खंय तरी आमी आमच्यो मागण्यो चालू आसता आनी अपेक्षा दवरतात की केन्ना जाल्यार केन्ना हें जातलें म्हणून. पूण हो मेन इम्पॉर्टंट इज दॅट द boxes which are coming from the marginalized sector, a sector which allows them not only to be groomed in boxing, पण ते समज ग्रूम जाले तांचे घर बार सगळें पळयता आसतना तांकां सुद्दां स्वताक करियर करपाक खंय कमी पडचें ना. ताच्या खातीर हे 7 ते 9 ऑक्टोबरचे चॅम्पियनशीप आसतले पॅडे ग्राउंडार त्या एकेडमी आमी तयार करता सोदताले, थंयच आमी दवरिल्ले आसा. थंय तुमकां सगळ्यां कडेन विनंती करता की तुमी येवन हो प्रोग्राम सक्सेसफुली जसो जाता तुमी ताजो पार्ट जावचो म्हणून.